प्रथम जावन अनंतेश्वर देवाक भद्र नरसिंह देवाक वंदन करता। तशींची मंजेश्वरा काशी मठ आशिल्ल्या उभय वृंदावन गुरुवर्याल्या चरणाक वंदन करून आम्ही देव म्हणून नमून येयले श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी हांगेले महाचैतन्य हरिद्वार आशिल्ले तांगेले वृंदावनाक हांगा दोन वंदन करून काशी मठाधीश जावन आशिल्ले श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीला चरण वंदन करून हांगा हे आयचे चॅनल पळयतले सर्व वीक्षकांक आमगेल्या आडಳಿತ मंडळी तर्फेन नमस्कार करता। आयचे हे कार्यक्रमारी आम्ही मंजेश्वरांत चलचे षष्ठी महोत्सवाचे विशयान तुमकां विवर दिवच्याक इश्ट पावतात। मंजेश्वर देवस्थान हे प्रत्येक आमगे समाजा प्रत्येक गोत्त आशिल्लें एक क्षेत्र हें। आमगे समाजांतूच एक अत्यंत व्हड पुरातन इतिहास आशिल्लें क्षेत्र म्हणून सांगयता। आमगेलें हें देवस्थानाक सादारण 1200 वर्सांकिंत फुडले एक इतिहास आसा। असल एक क्षेत्रांतू चलचे पुरा कार्यक्रम भारी एक वैभवार जाता आनी आमगेले सर्व कार्यक्रमांक सगळे देश आदकून प्रत्येक भजक येवन घेवन आमचो भागी जाता ती। मंजेश्वर क्षेत्राचे अत्यंत एक व्हड एक धार्मीक कार्यक्रम म्हळ्यार मंजेश्वर षष्ठी 14 तारीखेक आमगेले सकाळी ध्वजारोहण जाता। ध्वजारोहण म्हळ्यार आमी कोडी चोडोवचें म्हणटा ती। त्या दिवस ध्वजारोहण जावन यज्ञ जावन रात्री उत्सव आसा। तशींच 14 तारीख 15 तारीखेक आनी 16 तारखेकय सकाळीचे यज्ञ आरती हगलोत्सव रात्रीचे उत्सव जातरी देवा महापूजा जावन घेवन सर्व कार्यक्रम चलचे आसा। 17 तारखेक एक विशेष दिवस पंचमी आमगेले नाग देवालय क्षेत्र हें हांगा पंचमी पूज म्हळ्यार एक व्हड एक विशेष पूजे। त्या दिवस पंचमीतू सकाळी एक धुळी मडस्थान घालचें म्हणलें एक कार्यक्रम आसा। त्या दिवस सकाळीची देवस्थान ओपन जावचे फुडें म्हळ्यार सादारण एक 5 गंटेक बायल मनशान आमगेले शेषतीर्थ तळ्यांतू न्हांवन देवस्थाना भितर वयले सुत्तांतू मडस्थान घालचें तांकां एक अवकाश आसा। हें एक व्हड एक अवकाश अंतू भागी जातल्यांक हें एक सेवा करचें व्हड पुण्य म्हूण हांव लेखता। बायल मनशान भितर वयले सुत्ताक मडस्थान घालता तरी दादले मनशान आसले तांणी बायल सुत्ताक सकाळी एक मडस्थान घालचें एक अवकाश आसा। त्या दिवस दनपाराचे समराधना पूजा पुरो जातरी सांजे समराधन जातरी वापस बायल सुत्ताक उश्ट्या पोंदारी आमगेले मंजेश्वर देवालयाक प्रसाद घेवच्याक हजार इतले भक्तजन येतात। तांणी ते प्रसाद स्वीकार केलेल्या एक पन्नारी उश्ट्या पन्नारी मडस्थान घालचें एक व्हड एक श्रेष्ठ सेव हें सेव केलेल्यांक तांगेले कितले जल्मांत तांणी कसले एक पाप केलेले आसतरी ते पाप नाश जाता। तशींच तांगेले मनांत कसले एक इच्छा आसा तांगेले कसले एक तोंदर आसा म्हणटले तांणी मनसा देवाले प्रार्थना केले हें इच्छा पुरा परिपूर्ण जाता म्हणल्यार एक पुरा जन नमून येयले आसा आनी ते धाडलेले आसा। त्या दिवस रात्री पुरा कार्यक्रम जातरी 12:30 गंटेक देवान भृगभेट वचचें। भृगभेट वचून थंय भृगभेट उत्सव जावन देवान वापस देवस्थान येताना सादारण फाल्यां 5:30-6 गंटे जाता। 5:30 देवान आयले कुडले वापस देवाक अड्डपलंकी उत्सव जावन वसंत पूजा जावन ताजे नंतर देवान वापस देवस्थाना भितर वचचें। हे 17 तारखेचे रात्रीचे कार्यक्रम। 18 तारखेक सकाळी 18 तारीख म्हळ्यार आमगेले षष्ठी कार्यक्रम। षष्ठी दिवस सकाळीची आमगेले मंजेश्वर क्षेत्रांत एक विशेष कार्यक्रम चलता धर्म म्हणून। हें म्हाका गोत्त आशिल्लें म्हणटा खंयचेय एक आमगेल्या देवस्थानांत चलतना हांगा एक आमगेल्या समाजाचे दुर्बल वर्ग आशिल्ले कोण आसा की तांकां एक प्रसाद रुपारी एक तांदूळ वितरण करचें। सादारण 4000 दोन 5000 किलो तांदूळ आमी एक प्रसाद रुपारी आयिल्ल्या प्रत्येक वांटी जाता। अंतू कोणेय एक जाती म्हूण कसलें ना इवन अंतू मुस्लिम्स क्रिस्तांवांचे आनी थंय आशिल्ले प्रत्येक जन येवन क्यू राबून ते प्रसाद घेवन वतात। तांकां हें एक व्हड एक भाग्य तांकां तांणी सयत राखून राबता ती केदां षष्ठी येता केदां तांणी येवन प्रसाद घेवचें म्हूण। त्या दिवस प्रसाद वितरण 10 धरून सादारण 12 गंटे ते चलता। ताजे नंतर देवालय यज्ञ आरती पूर्णाहुती जाता। सांजे सादारण 5 गंटेक देवान रथार येवचें रथारोहण। सादारण 5 गंटेक रथार येतरी महापूजा जातरी देवाक रथ आमी तांडून आमगेल्या भक्तर मठाला ते वचून वापस येवचे कार्यक्रम। ताजे नंतर भक्ताभिमानी कोण कोण आसा की तांकां पुरो जनाक रथार वचून एक प्रसाद घेवची एक वेवस्था आसा। ह्या वेळा प्रसादाक एक विशेष आमी एक वेवस्था केल्लेलो आसा। फुडल्या वेळा सयत हें वेवस्था केल्लेलें आसा। कसं म्हळ्यार जनान येवन क्यू राबका जाता। क्यू राबून घंटे कटल्यान राबून तांकां स्ट्रेन जावचे बदलाक
आम्ही एक टोकन सिस्टम केलेलं आसा. प्रत्येकांक आयिल्ल्यांक टोकन दिता ती आनी थंय आमगेल्या लागींच्या हॉलांत तांकां बसची वेवस्था. सो टोकन जालें तशी वॉलंटियर्स 1 to 50, 50 जालें कुडले 50 to 100 तशी नंबर आपयली तशी तांणी येवन मुखार येवन देवाला प्रसाद घेवचे. हाजे निमित्त तांकां मस्त वेळ राबचें अगत्य पडना. सर्व समाज बांधवाले विनंती करचें म्हळ्यार तुमी पुरो आमकां सहकार करून हे कार्यक्रमांत चंदायेर राबून प्रसाद घेवन देवाले अनुग्रह पात्र जावका म्हणून निमगून घेता ती. सादारण 8:30 गंटेक आमी क्यू राबयता ती आनी 9 गंटेक देव रथार धरून तूं घेवन वापस देवस्थानात सुत्त उत्सव असलो पुरो कार्यक्रम दवरचे आसा. देवस्थानाचे देवान येवन सुत्ता उत्सव वतना अनेक व्हड कार्यक्रम म्हळ्यार म्हापशी आमगेले जोगी गण आसा. जोगी गणाले देवान राबून थंय नारळ मारचे कार्यक्रम थंय सादारण म्हाका अंदाज सादारण एक 2000 धरून 3000 नारळ जोगे मारून ताजे नंतर देवान सुत्त करून मागीर देवान भितर वचचें. तें जाता तरी रात्रीचे समराधने कार्यक्रम जाता. सो तसलो कार्यक्रम जावन 18 तारखेक कार्यक्रम आमगेल्या थंय मुक्ताय जाता. नेक्स्ट डे 19th अवभृत उत्सव तें सादारण दनपाराचे पूजा जाता तरी 2 गंटेक प्रारंभ जाता. प्रथम जावन देवाक अवभृत देवाला अवभृत उत्सव जाता तरी देवाला उत्सव सगळे पेंटे उत्सवाचे आसा. पेंटे दुखून देवान उत्सव जावन देवस्थान आयले कुडले सुत्त आसा देवाला उत्सव सुत्त आसा. ताजे नंतर रथारी देवाक उत्सव आसा. मागीर देवान शेषतीर्थ वचून थंय देवाक स्नान करून इवन आमी कोण कोण ते अंतू अवभृतांत भाग घेतले की तांणी सयत ते तीर्थ स्नान करून देवान मुखार येवचें. शेषतीर्थ देखून देवान येता तरी कोडी देवाचे कार्यक्रम कोडी देवीन तरी देवान देवस्थाना भितर वता तरी थंय आमगेल्या भटमामान आमगेल्या पुराणा ಬಗ್ಗೆ तांगेले एक प्रवचन दवरचें आसा. तें जाता तरी देवा आरती जाता तरी एक विशेष कार्यक्रम म्हळ्यार तांणी एक भटमामनांनी घडी प्रसाद म्हणून एक कोण कोण आसता की तांकां एक दिवचे कार्यक्रम. हे घडी प्रसाद घेवन जाता तरी सर्व जाणान देवाले प्रसाद स्वीकार करचे एक कार्यक्रम आसा. हांगाक आमगेल्या षष्टीचे सर्व कार्यक्रम 6 दिवसाचे कार्यक्रम मुक्ताय जाता. आयिल्ले भजकाले एक अनुकूलाकोस्कर आमी पार्किंग पुरो एक लायक वेवस्था केल्लो आसा. तुमी मंजेश्वर पेंट येतानाची तुमकां पुरा कडेन सायन्स दिसता. 2-3 व्हड ग्रावंड्सान तूं पार्किंगा वेवस्था केला. तातूंत भितर तुमकां पार्किंगा तोंदर जायना. आनी चमकुच्याक देवाक कोणाक चमकून येवचें कश्ट जाता की तांकां म्हापशी रोडार आमगेले तळ्या म्हापशे येयले थंय एक गेट आसा. थंय दोन कारार देंवन येयले तुमकां येवचें आसत तें मस्त अनुकूल जाता आसा. असल पुरो वेवस्था करून आमी मस्त एक चंदायेर हे कार्यक्रम व्हड रितीर जावका म्हणून एक आलोचन केल्लें आसा. सर्व समाज बांधव गांवतले आट्रपेंटेतले आनी आमगे सर्व देशाचे सर्व समाज बांधवान हे कार्यक्रम येवन भाग घेवका अनंतेश्वराले भद्र नरसिंह देवाले तुमगेले अनुग्रह पात्र जावका म्हणून निमून घेता आसा. तें मात्र न्ही कोणाक येवच्या अनानुकूलता आसा तांकां सयत हांगा सेव करचे एक ऑनलायनार एक आमी वेवस्था केलेलो आसा. तुमी ऑनलायनार ताजे तुमगेले खंयची सेव करता की तें तुमी तिळसून ताजे ऑनलायन पेमेंट करून तुमगेले डिटेल्स दिल्यार तुमकां प्रसाद आमी भाई पोस्ट करचे पेटोवची वेवस्था करतात. आनीक कसं म्हळ्यार हे सगळेची सृष्टी कार्यक्रम 18 तारखेक यूथ ऑफ GSB चॅनलार लाईव्ह ब्रॉडकास्ट जाता. सकाळ 2 रात्री ते चलचे सर्व कार्यक्रम यूथ ऑफ GSB ब्रॉडकास्ट जाता. तुमी पुरो जनान खंय आसल्यार पळोवन हे कार्यक्रमांत तुमी भाग जाल्यार बरी तुमकां देवाला अनुग्रह प्राप्ती जावो म्हण हांव मागून आमगेल्या 2 उत्तर हांगा मुक्ताय करता ती. धन्यवाद. सकडी यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक नमस्कार. मंजेश्वर आट्रपेंटे देव म्हणून प्रसिद्धी पाविल्लो आसा. नागराज हा प्रत्यक्ष देवता म्हणून सांगला. आमगेले गौड सारस्वत समाज बांधवांक हें व्हड क्षेत्र ते म्हळ्यार सगळ्यांकय जावका जाल्यार एक प्रिती देव म्हळ्यार नागू संतती संपत्तू आरोग्य आख्खा अधिदेवत कोण म्हळ्यार नागराज. तशीच आमगेले मंजेश्वर क्षेत्राचे एक विशेषता कसं म्हळ्यार शिवस्वरूपी जावन उद्भवलिंगो अनंतेश्वर आसा. तशीच विष्णू स्वरूपी जावन भद्र नरसिंह आसा, उग्र नरसिंह आसा, कराळ नरसिंह आसा, लक्ष्मी नरसिंह आसा, तशीच उत्सव नरसिंह आसा. तशीच विशेष जावन सुब्रमण्य नागू शेषू हें एक देवाले एक सान्निध्य थंय आसा. तितलें मात्र न्ही काशी मठाचे शाखा मठ श्रीमद विबुधेंद्र तीर्थ स्वामींगेले वृंदावन तांगेले शिष्य श्रीमद वसुदेंद्र तीर्थ स्वामींगेले वृंदावन तशीच लक्ष्मी नरसिंह आनी मठाचे सर्व देव थंय विराजमान जावन आसाचे. हें एक सुंदर अवकाश. पंचमी सृश्टी म्हळ्यार इडी जगत्तांतू प्रसिद्ध पाविल्लें तसलें एक क्षेत्र. तशी सर्व समाज बांधवांक ह्या चॅनल मुखांतर हांव आमंत्रण दिता.
सर्वांनी ह्या सृष्टी महोत्सवाक येवका, त्या देवाल सेव करका, देवाल प्रसाद घेवन तुमी सकड कसं मन आल्याक लागी ते पुरो तुमगेले आशे आकांक्षे कसं असल्यार ते देवान परिपूर्ण करून दिवका. हाजे मुखांतर आमकां गौड सारस्वत समाजाक हें एक व्हड क्षेत्र आमकां भाग्यान मेळ्ळेलें आसा. ते देखून हें सेव करता म्हणून एक ह्या संदर्भार तुमकां आमगेले कावन्सील ऑफ ट्रस्टीज वतीन तुमकां सांगू हांव इच्छा पावता.